सगळ्या जणांनी म्हणजे ऑपरेशन सिंदूर आत्ता ऐकले पळयले टीव्हीत आणि त्याच्या उपरांत तुमकां लक्षात आयला आसतलो की भारत देश हो सगळ्यात कशा पद्धतीन पॉवरफुल जावपाक लागला हे आमच्या सगळ्यात लक्षात आयला आणि त्याच खातीर आमकां परत एकदा म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीची ताकद वाडोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान म्हणजे कोणी तिरंगा रॅली काढली आसतली, कोणी आपल्या सोशल मिडियाचेर पोस्ट केले आसतले किंवा देशाक सर्वतोपरी देशाच्या जवानांक ताकद दिवपाक त्यांच्या बरोबर सदैव उबे रावपाक घडये आमी बॉर्डरीचेर वयतना पण बॉर्डरीचेर आसलेल्या जवानांच्या खातीर प्रे करप किंवा बॉर्डरीचेर आसलेल्या जवानां खातीर सातत्यान आमच्या खातीर जे 24/7 आपल्या प्राणाचे बलिदान दिवपाक सुद्दां तयार असतात असे 5 जण जे हुतात्म्य पत्करले तांच्या खातीरय बी हांव श्रद्धांजली म्हणटा, श्रद्धांजली मागता देवा लागीं आणि हाज्याय फुडें उरलेल्या सगळ्या जाणांक ताकद दिवची जे कडेन ऑपरेशन सिंदूर हे सक्सेसफुली कंप्लीट जालां. पाकिस्तानाक आतंकवादाक जे सपोर्ट करपी आसा तांची ताकद तांकां दाखोवन दिल्या. म्हणजे आमी पळयता की देश एके वाटेंतल्यान फायनान्शियली स्ट्रॉंग जाता आसतना आमी खंयसरूच कोणा खातीर म्हणजे ह्या आतंकवादाचो समूह नश्ट करपा खातीर सुद्दां वोगी रावचे ना. आमी सातत्यान पळयता एकदां आमकां इंटरनल थ्रेट चड आसता. आमी काही जाण ते देशद्रोही हे फक्त म्हणजे बॉर्डरीचेरूच ना तो देशद्रोह करपा खातीर थोडे जाण हे घुसखोरय आसात. अशा घुसखोराक सुद्दां तांचो जागो दाखोवपाची गरज आसा आणि त्या खातीर आमी सातत्यान सर्वधर्म समभाव म्हणून आमी म्हटलें की आमी कोटेश्वर देवाक जरी गेले आसत तर थंयसरले आशिल्ल्या क्रॉस आहा तेकाय पांया पडून येवपा खातीर हांवें आनी दोतोरान केन्ना चुकूंक ना. गोंय ही युनीक स्टेट आसा. सातत्यान सर्वधर्म समभावतेचो आमी सदोदीत पालन केलां म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे आपल्यातली एकी ही टिकोवन दवरपाची गरज आसा.